देवाचे उतर ह्या नियाळ माळांत सगल्यांक तुमकां माय मोगाचो येवकार. आयज एक रोज मात सांत जुआंव बावतिस्ताच्या 2 दिसांची दोबाची परब समोरुमतना आमकां ताचे बद्दल एक खास खबर सांगता. तो जल्मांत आयिल्लो उमकोच देवान चिंतलोलो हेतू पुराय करूंक आनी ह्या मिसामांतल्यान तो जेजूक गवायकी दिता. संवसारांत दर एक रोचना जावन आसा मोलाची. तूं आनी हांव ह्या संवसारांत चुकोवन येवंक नात, पूण आमकां जोण एकल्याक देवान एक मिसांव, एक हेतू चिंतला. तें कितें जावन आसा तें आमी सोदून काडूंक जाय आनी तेन्नाच आमचें जिवीत म्हत्वाचें आनी उपयोगाचें जातलें. देवान आमकां दिल्लें मिसांव फुडें व्हरूंक, आमच्या जिविता वरवीं जेजू क्रिस्ताक गवायकी दिवंक सांत जुआंव बावतिस्ताचो आदार आमकां मागुया. मोगाळ बापा, तुजें उतर मानून घेवंक म्हाका तुजी कृपा दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता, बापाची खोशी करूंक म्हाका तुजो आदार दी. पवित्र आत्म्या, जा तूं आमचो आलाशिरो आनी वाट. आमेन. म्हजे बरोबर तुमी देवाचें उतर नियाळ्ळें देखून देव बरें करूं. आमी परतून मेळोसर पवित्र राव, खुशाल राव.